नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकरांचो योगार. खबरो विस्तारा. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची लोकसभेची खासदारकी रद्द. तो केरळाचो व्हायनाडचो खासदार. कर्नाटकांत 2019 मोदीच्या नांवान केल्लें वक्तव्य आंगलट. अब्रू लुकसाणीचे केशींत राहुलाक ख्यास्त फरमायले उपरांत लोकसभा सभापतीन खासदारकी रद्द करपाची नोटीस काडली. काँग्रेसीचे फुडारी विरोधी पक्ष फुर्योज. लोकशायेचो खून म्हूण काँग्रेसीचो जळफळाट. 2019तल्या मोदी अब्रू लुकसाणीचे केशींत राहुल गांधी दोशी. सुरत कोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत लोकसभेच्या सभापतीन राहुलाची वायनाडची खासदारकी रद्द केली. कायद्याप्रमाण राहुल गांधी आता फुडली 8 वर्सां वेंचणूक लढोवंक शकना. खबर पातळ्ळी आनी देशभरातले काँग्रेस फुडारी आनी कार्यकर्ते चाळवले. हो खंय लोकशाहीचो खून. जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जचरा नहीं. काँग्रेस कोर्टाच्या ऑर्दी आड धरणे करता. लोकशाय न्ही, राहुल बचाव चल्ला म्हूण गोंय बीजेपीचो तोमणो. काँग्रेस पार्टी आणि विपक्षी दल प्रोटेस्टाची भाषा उलयतात. आता प्रोटेस्ट कितें उलयता, कितें चल्लां? It is an order of the court of competent jurisdiction, and against an order of the court, Congress is talking the language of protest. So, first of all, Congress must learn to respect judiciary. आज जे ते उलयताले की democracy is in danger. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. देशांत लोकशाय उरिल्ली ना. बीजेपी सरकाराक खरें उलोवपी आनी जाप विचारपी नाकात. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेचो आरोप. विरोधकांचो आवाज बंद करूंक मोदी सरकार ईडी आनी सीबीआयचो राजकीय गैरवापर करता. 14 विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्टांत पावले. सरन्यायाधीशाचे खंडपीठ 5 एप्रिलाक केस सुनावणेक घेता. सबके लिए लड़ रहे हैं. जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं. सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं. तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं. तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे. नॅशनल पेन्शन सिस्टमीत सुधारणा जाय ते विशीं अभ्यास करूंक अर्थ सचिवाची समिती नेमल्या. कांय राज्यां ओल्ड पेन्शन स्कीम मागतात. समिती ते विशीं अभ्यास करतली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाची लोकसभेत जाप. अदानीचेर जेपीसी वेल्यान विरोधकांचो बोवाळ आनी मोदी आड घोशणाबाजी चालू आसतना फायनान्स बिल लोकसभेत पास करून घेतलें. Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to
to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. खापो खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंग पंजाब हरियाणांतल्यान UP नेपाळ वटेयां पसार जावपाचे वाटेर सगळ्याक अलर्ट. सीमा दळान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नेपाळ बॉर्डरीचेर सांपळो लायला. अमृतपालान वेश बदलला, दाढी काडल्या, ताचे वेगवेगळे फोटो पोस्टर बॉर्डरी वेल्या गांवांनी मारल्यात. खलिस्तानाच्या सोशल मिडिया अपप्रचाराक बळी पडू नाकात म्हणून विदेश मंत्रालयाची देश विदेशांत मोहीम. अटल सेतू आनी पर्वरे वटेन ट्रॅफिक ब्लॉकान लोक आनी आतां मंत्री आमदारय जॅम. सुदीन म्हणटा अघटीत कारणान ट्रॅफिक जॅम उप्रासला. आमदारांनी अधिवेशनाक वरभर आदींच भायर सरचे. लायटीचे खातें अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या नांवान रस्ते खणून तशेंच सोडटा ताचेर मिडियाचो प्रस्न. हे फावट खंय रस्तो दुरुस्तीचे आदींच एस्टिमेट केल्यात. प्रस्न फुडें उप्रासचो ना. हो जो ब्लॉक आसा तो मेजर ब्लॉक जाला त्या खातीर येता त्या एसेंब्लीत सगळ्या आमदार आनी जे कोण ऑफिसर आसात तांणी एक तास बेगीन येवचें पडटलें. कारण हे मॅन मेड हें न्हय, डिजास्टर न्हय, हें अघटीत अशें घडिल्लें कारण आसा. आनी जो पर्वरेक ब्लॉक जाता तोय ब्लॉक सोडोवपाचो ठरयला आनी आतां ते 2 दिसां पर्वरेचो ब्लॉक मोकळो करतले. आनी उपाय कितें तेका ताका आसा थंय जे पळय सिग्नल्स आसा ते ज्या कडेन लायन मोठी आसता त्या लायनीक चड मिनटांनी येवप आनी ज्या कडेन लायन कमी आसता ताका ती लायन सोंपले बरोबर मोकळी करप. हे जर 2 गोश्टी करत जाल्यार कितलीशीच सुसूत्रता हातूंत येतली. त्या बद्दल तो भावना आनी तें करपाचें ग्राउंड केबलिंगचं काम करताय, रस्ते फोडून घालता पण नंतर रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही, रस्ते तसेच सोडले. आणि तो प्रश्न तुमचा चांगला आहे. त्याला उत्तर एवढंच आहे की यांना वेगळ्या पद्धतीनं आम्ही ते केलेलं आहे. हे जे एस्टिमेट्स आहे रिस्टोरेशन ऑफ रोड हा आधीच तयार केला आहे आणि आधीच तयार केल्यामुळे हा जो तुमचा प्रश्न आहे तो पुढे येणार नाही. वीज दरवाढ खंय मंत्रिमंडळात चर्चा करूनच ते येऊना अजून आणि त्याचे डिस्कशन कॅबिनेटात जाऊनच मुखार वतले. येयल्या उपरांत कॅबिनेट डिस्कस जातले, लोकांचेर बर्डन घालचे आज ना फाल्यां, पूण ते कॅबिनेट एप्रुवल घेतल्या शिवाय खंयचोच रेट आमी वाडोवचे ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. चडश्यो बेकायदेशीर गजाली कळंगुटे वाठारांत घडटात. शिंदळकी चलता. खुद्द पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. गोंयांत बरे ट्युरिस्ट येवंक जाय म्हणून पर्यटन मंत्र्याची मोहीम. मात आयिल्ले दिसा दर्यादेगांचेर एक काडना. कळंगुटेच्या बेकायदेशीर गजालींचेर खंय PIक जाप विचारूं जाय. विजय म्हणटा सरकाराक विरोधकांची गरजच ना, तांचे भितरच विरोधक. Actions have already started. It is not a question of action. We have to tell them. We have given them enough space. Kalangut has been a testimony. Kalangut जेन्ना हांव स्वता पळयला त्या मायकल लोबोन सांगिल्लें आपण जाग्यार घालून दिता. नाव सडनली हे चेंज आनी म्हणटा आपण तांचे बरें आसा. आय डोंट नो वॉट इज सेइंग. Maybe CM needs to call for a meeting and sort that issues out. But one thing is clear. Every area needs to be regulated. आणि we need to run these things properly. सगळं इलिगॅलिटीज तेच कित्याक सगळं प्रॉस्टिट्युशन खंय येता कालांगुटीचो दिसता मरे. रिकॉर्ड तसो येता मरे. पुलीस PI कितें करता थंयचो. देर आर क्वेश्चन्स वीच वी नीड टू आस्क. दॅट इज वाय आय एम सेइंग थंय प्रॉस्टिट्युशन केलें जायना. हेच इलिगल टाउट्स कस्टमरांक थंय व्हरता. म्हजे कडेन एक व्हिडिओ आशिल्लो चंदगडचो, तुमी व्हायरल केल्लो तो. कितें जालें क्रेडिट कार्ड स्वायपींग जालें मरे. कोणें केलें हे भायल्या लोकांनी येवन करून तांचे पयशे काडले मरे. कोणाचे काडले ट्युरिस्टाचे काडले मरे. तांकां थंय व्हेल्लो कोणें गार्डांनी मरे. आतां गार्डांक सांबाळपाचे हे धंदे सांबाळपाचे आनी इलिगल सगळे त्याच बेल्टान कित्याक जाता. आज हो रोग थंय लागला फाल्यां अंजुना वागातोर पावतलो. वी हॅव टू स्टॉप इट अँड वी नीड गुड टुरिझम हियर कमिंग इन अँड आय विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय म्हणटा सरकार तांचे तांणी विचारचे. हांगा सरकारा भितरूच विरोधक, तांकां विरोधकांची गरजूच ना. आय हॅव टू कॉंग्रेच्युलेट मिस्टर रोहन खंवटो. तांकां सांगूंक जाय कितें सांगूंक जाय. अशें तुमी सगळ्यांक जर घेवन गेले ओपोजिशनाक आनी तुमी काम दिना. भितरूच ओपोजिशन तयार जाता. सावळो कोण दवरतो तो हो. हें जालां तें हे बावडे ओपोजिशनाक नाशिल्ले भशेन आहा. कळ्ळें तुका न्ही. PI शूड बी क्वेश्चन. अरे हू इज PI's बॉस. हू इज द बॉस ऑफ द PI. नॉट द होम मिनिस्टर.
but you don't have guts to speak about the Home Minister because you are working under him. It's understandable. Issue कितें? You don't need the opposition in Goa. The ruling itself is talking everything against the government. We have not used a word about prostitution. Tourism Minister is saying that prostitution exists. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हायवेचो कायदो परत रिवायव करून रस्तो रुंदीकरणाक येवपी अडचणी पयस करपाचें थारलां. 2013 सावन रस्तो रुंदीकरण वा हेर कामाक अडचणी येतात. भूंय संपादनाक कन्सेंट मेळना. सरकाराक नवो रस्तो करपाक त्रास जातात. आतां कन्सेंटाची गरज ना. 2013च्या कायद्या सकयल मार्केट व्हॅल्यू परस 3-4 पट मायज भरपाय दिवन खंय भूंय संपादन थेट तडीक. PWD मंत्री उलयला. इतले वर्सां आमकडे 2013च्या फाटल्यान खंयचोच एक्विजिशन करपाक आमकां मेळनाशिल्लो आनी ताका कन्सेंट जाय पडटलें. गोंयांत आमचे कन्सेंटाक तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट कितले आसा कन्सेंटूय मेळना. सो आमी तो एक्ट आतां 74 हायवे एक्टा भितर गोवा हायवे एक्ट आशिल्लो तो. तितूंत भितर आमचे सगळे MDR रस्ते बाकीचे सगळे आमी एक्वायर करूंक मेळटले. तो मॉडिफाय करून घातलो. तितूंत भितर एक्टा भितर आमी 2013 जो कॉम्पन्सेशन आसा तो घेतला आनी बाकीचे एक्टा भितर कितें आशिल्ले सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 10 हे सगळे फुडें करून एक्विजिशन करतले. कितें म्हणजे कसो ना कन्सेंट नाका. रोड आतां करपाक जाय पयलीं कन्सेंट जाय पडटलें ना 2013. सो आतां आमकां कन्सेंट नाका. वी वील एक्वायर, वी वील गिव देम कन्सेंट, वी वील गिव देम पेमेंट एज पर 2013 एक्ट. 2000 म्हणजे ओल्ड रेटीन. 2013 एक्ट आसा पळय, इट गिव्स यू मार्केट व्हॅल्यू ऑन 3 times, 4 times, 2 times अशें आसा न्ही. सो ते आमी इनकॉर्पोरेट केला त्या एक्टा भितर आनी तो रिवायव करता एक्ट. कित्याक आनी विदाउट कन्सेंट. सो गव्हर्मेंटाक रस्तो करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन 1 इंच आतां रस्तो एक्वायर करूंक मेळना. सो ओन्ली नॅशनल हायवे आमी करूं शकता. सो हेजे वांगडा हायवे एक्ट आशिल्लो तो प्रेसिडेंट एक्शन आशिल्लो तो आमी मॉडिफाय करून फक्त ताका एक्टा भितर हें घातलें की प्रोविजन की पयलीं 2 रुपयान एक्वायर करताले ते आतां मार्केट रेट कॉन्सेप्ट घातला. राज्यांत कोविड आनी इन्फ्लुएन्झाच्यो केशी वाडूंक लागिल्ल्यान भलायकी खातें अलर्ट. गोंयभर रोखडीच फ्लू क्लिनीक सुरू करतले म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. राज्य भलायकी खातें केंद्राच्या कोविड मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण वता म्हूण मंत्री सांगता. शुक्रारा गोंयांत 55 नव्यो कोविड केशी सापडल्यो. 6 जाण हॉस्पिटलांत. एक्टीव केशी 250 पावल्यो. हो, पण सगळं जे काय केंद्र सरकारचं डायरेक्शन्स आहे त्याप्रमाणे आमचं सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंगाचं जे काय सांगितलेलं आहे ते आम्ही अप करायचं आमचं चालू आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन्स आमच्याकडे 2 आहे. ते मशीन चालतात आणि त्या आधारावर आम्ही करणार. काल तुम्ही जर गुलेरियाचं जर टॉक सर बघितलं, काही लोक कोविडसाठी निगेटिव्ह असतात पण इन्फ्लुएन्झा आहे ना बाकी सगळे सिम्पटम्स त्यांचे पॉझिटिव्ह असतात. हे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि चालू आहे. काय काळजी करायची. रिस्ट्रिक्शन गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे गाईडलाईन्स जे असतात हेल्थ मिनिस्ट्रीचे त्योच गाईडलाईन्स आमकां अडॉप्ट करून आम्ही त्याच्या बाहेर खंयच आम्ही वचू शकतो. ऑफकोर्स इन्फोर्स आनी मॉक ड्रिल्स पयलीं केले, सगळे आसा जाग्यार सगळे. आता फ्लू क्लिनिक्स परत एकदा चालू करपाक जाय म्हणून पण आम्ही जे ते कशे गाईड करता खंयचे संख्या जाले उपरांत तशें आमकां करपाक. क्लिनिक्स म्हणजे फ्लू क्लिनिक्स आमी तेन्ना पयलीं केल्ले कोविडा खातीर त्यो आमी परत त्यो तरेचे आमी करूंक जाय पण ते डिसिजन घेतलो डीन. कमर्शियल सिलिंडर वापरचे सोडून खुबशीं हॉटेलां फास्ट फूड वाले घरगुती सिलिंडर वापरतात. वास्को सिव्हिल सप्लायन अकस्मात घाल्ले धाडीत प्रकार उक्ताडार. दरेक 5-6 म्हयन्यांनी अशी रेड मारतात. तरी हॉटेल फास्ट फूड स्टॉलांनी घरगुती सिलिंडर वापरपाचें बंद जायना. दोशींचेर एक्शन जातली म्हूण मोरगांवचे सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टर प्रुडंटा कडेन उलयली. ते चड करून फास्ट फूड आनी सगळे ऑफिसांनी हॉटेलांनी बी यूज करता म्हणून तेन्ना सरप्रायज रेट मारपाक आमकां पयलीं म्हयनोभर पयलीं ती कंप्लेन दिली ऑफिसान दिली. अशें तेंच्यांनी म्हाका फॉरवर्ड करतलो म्हाजी टीम घेवन हांव आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेलो. मॅडम तुमी आतां रँडम सायट्स विजीट करतले आज तुमचे कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी हांकां अशें. नाका मेसेज ना म्हाका मागीर म्हाजी सरप्रायज विजीट ही न्हू चड कडे आसा. पूण लोकांनी आतां शांती म्हणजे दे हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल दॅट द सिव्हिल डिपार्टमेंट टेकिंग व्हेरी सिरियसली. बरोबर करपा हेच्या पयलींच आमी एकदां विजीट केला. तेंचे वर्सान एकदां 15-6 म्हयन्यांनी तरी जातात तरी सुद्दां ते यूज करतात. तेंच्यांनी मातशें हें करपा जाय न्हू. डोमेस्टीक सिलिंडर वाडत रावता हे यूज करता म्हणटकच बाकीच्या लोकांक मेळना म्हण लोकांच्यो कंप्लेनी येतात. तेंचे धंद्या खातीर आसा न्हू बिजनेसा खातीर तेंच्यांनी कमर्शियल जाल्यार कमर्शियलच यूज करपा जाय.
डोमेस्टीक यूज करूंक जायना. खंय तरी जायती हॉटेलां मॅडम तुमकां दिसता की कमर्शियल यूज करिनासतना दुसरे सिलिंडर यूज करता म्हणून? आतां हांव गेला थंयसर तर म्हाका मेळ्ळा. आनी 1-2 केले थंयसर हॉटेला इन्स्पेक्शन केलें ते ना तेंचे म्हणजे ओके तेंचे कमर्शियलच आसा. आनी आतां हेचे फुडें पळोवया. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.